लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 5 ओळी 17 ते 26. जेजू एका आरकाराक बरो करता आनी एक दीस अशें जालें. तो शिकोवण दितालो आनी गलिलियाच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सोबे आसली. अवचितूच कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यांत दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयच्याच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळ्ळो नासलें देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नोळे काडून अंथरुणा सयत ताका मोदेकोत जेजू मुखार तांणी देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजीं पातकां तुका बोगसोलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, हो आनीक कोण रे? तो सांगता तें सारकीच देव निंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जाता? तांचे चिंतोप जाणो जावन जेजून परतीपाळ केलो. असलें चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक गळयतात तुमी? हे दोनांतले खंयचे म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजीं पातकां तुका बोगसोलीं अशें म्हणूंक ओ उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणो जावचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें अंथरूण उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या हुजीर उठून आपूण आसलोलो तें अंथरूण उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थोटाकलीं आनी देवाक वाखाणतालीं आनी भिरांतीन भरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो.